हांव दीपक सूर्यकांत हळणकर, आमी रावचे हांगासरले रस्तोळचे। हो धंदो असो आमच्या आज्या टायमा वयलो, मागीर बाबान घेतलो, मागीर आमी चलयलो। आयज आमी आमचे कडेन यथाशक्ती कितें जाता पळय तशें आमी धंदो करता। काळी एस्टिंग जावं शकता। आता पळय, आता बाबाचे वय आमचे साधारण 80-83 वर्सां। आता हेच धरून चलशी जाल्यार 80 प्लस आजो, 100च धर तूं। बाबा आमचो शिकला साधारण 15 वर्सां आसतना स्टार्ट केलें न्ही काम। आज्याच्या टायमा वचून आमी करता। स्पेशलिटी म्हटल्यार चामड्याचे चप्पल हे ते आरोग्याच्या बाबतीन खूपच बरें आहा। पांय जेन्ना जळटा आमच्या तेन्ना डॉक्टर सुद्दां रिकमेंड करता की चामड्याची चप्पलां घाला म्हणून। आतां पयलीं कितें, पयलीं ते रेडीमेड चप्पलां काय नासलेलीं, म्हणटा सगळेच चामड्याची चप्पलां घालताले। तेन्ना चामड्याच्या चप्पलाक डिमांड खूब आसलो आनी करपी खूब आसले लोक। पयलीं कितें जातालें, पयलीं चामड्याचे चप्पल वचोंडे मेळटा म्हणटा मुद्दम टायम काडून येतालो। आनी आजुनूय येता, थोडे ठरावीक जे गिरायक आमचे ते आजुनूय येतात। ते 8-15 दीस रावता, पण आपल्याक तांबडे चप्पल जाय म्हणटात, ते तांबडे चप्पल करून व्हरतात। न्यू जनरेशनाचे येतात भुरगे, जाणटेचे पळोवन ते तांकां कितें तेजे स्पेशलिटी कळ्ळ्या, जावं तेज्या बाबतींत म्हायती चप्पल बाबतींत घालून कितें आपल्याक फरक पडटा रेडीमेडान चामड्या चप्पलान, ते जेन्ना एका न्यू जनरेशन भुरग्याक कळटा पळय तेन्ना तो चामडे चप्पल प्रेफरन्स करता। पयशाच्या बाबतींत खूब फरक जाता। पयलींचे लोक सांठोवन कितें तरी एक वस्तू सणा सुतिकाक घेताले, तितलें सांबाळून दवरताले। बाबा आपूण फुडल्या एका दिवाळेक वयतलो पळय तेन्ना दुसरें चप्पल घेवंक जाय म्हाका। आतां तशें ना, आतां तो गेलो बाजारांत, तुटलें मरे दुसरें घेवया आमी, 500 रुपया दुसरें घेवया चप्पल, घेतलो लागलो वाटेक। इफेक्ट म्हाज्या दृश्टीनसून हांव म्हणटा खूपच इफेक्ट जाता। कित्याक आतां लोकांक वेळाच्या अभावा कारणान आनी कामाच्या हेतून लोक म्हणटा की बाजारांत वचपाक म्हाका टायम ना, आपूण ऑनलायन घेता, घरा कडेन घरपोच सगळें मेळटा आमकां। पळय प्रत्येक गोश्टीक कितें आहा, प्रत्येक गोश्टीक एक आवड आसूंक जाय। आतां आमी काम करता म्हणून आमची भुरगीं काम करतली ही आमी अपेक्षा धरूं शकना। कित्याक भुरग्यांक आतां कितें आहा, भुरगीं शिकलेलीं आसा, आपल्या मना प्रमाणे ती फील्ड चॉयस करता। आमचीच भुरगीं शिकल्या पूण आतां हें काम करतले हांव 100% सांगूं शकता की करचें ना म्हणून। कित्याक मेन म्हटल्यार तांकां आवड जाय, आवडी गरजेची आसता। आमी आवड घेवन बसल्या म्हणून आमी तेंच्या कडेन अपेक्षा करूं शकना हो तुमी करतले। आतां तेंची आवड आहा जाल्यार तेंची अवश्य करचें। रॉ मटेरियल ते सगळे आउट ऑफ स्टेटूच हाडचें पडटा आमकां। चामड्याक कोल्हापुरा वयचें पडटा, बेळगांव वयचें पडटा, खंय आमकां बरें मेळटा त्या जाग्यार वचून आमकां हाडचें पडटा। हे आर्थीक दृश्ट्या कारणान सुद्दां एक लॉस आसा। आतां बल्कान तूं हाडलें, खूब प्रमाणान हाडलें जाल्यार तुका तें कमी पडटा, पूण तें तयारूच जायना तुजे कडेन, हाडून कितें करतलो तूं? सरकारच्या दृश्टीन जर पळयशीत जाल्यार सरकारचो प्रयत्न खूब आसता।
स्किम्स येतात आनी कितें येतात खूब खंयचें पारंपारीक काम नन्ना जर कोण घरा कडसून जर ते शिकपाकूच तयार ना जाल्यार ते पारंपारीक काम उरतलें कशें उरचें ना उरूंक शकना. म्हाका रेडीमेडा पेक्षा केल्ल्या हितून खूब आनंद मेळटा. एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की कितें गिरायकाची कंप्लेंट येवची ना म्हणून म्हाका एक हें आसता कितें आसता कॉन्फिडन्स आसता. आमचो चप्पलाचो पारंपारीक धंदो आहा तो हांव म्हाज्या बाबा कडसून शिकला. म्हाज्या वांगडा म्हाजो भावूय आसतालो आनी तोय म्हाज्या हेल्प करता आनी अशें आमी हे फुडें चलयतले. आयज गोंयान आमच्या आख्ख्या गोंयान अवघे थोडे कारागीर उरलेले आहा तितून करून तो हेजो पारंपारीक कार्याचो हांव एक भाग हेजो म्हाका खूब अभिमान दिसता की हांव हे काम चलयता अशें म्हणून. यथाशक्ती म्हाज्या कडेन जाता तो पर्यंत हांव लोकांक म्हाजी सेवा दितलो.